फाटले 4-5 दीस जाले आसगावा घर मोडीचे प्रकरण बरेच गाजता। दर दिसा ह्या प्रकरणाविषयी वेगवेगळ्यो गजाली मुखार येवपाक लागल्यात। मंगळारा ह्या प्रकरणाची मुख्य सचिवान केल्ल्या चौकशे प्रमाण 3 पुलिसांक निलंबित केल्ले। ते प्रमाण निलंबित केल्ल्या पुलिसांनी स्पष्टीकरण दिला। आता ह्या प्रकरणाविषयी नवी बाब मुखार आयल्या, ती म्हळ्यार DGP जसपाल सिंग हांणी पुलिसांचेर दबाव हाडिल्लो असो अहवाल हंजूण पुलिसांनी मुख्य सचिवांक सादर केल्ल्यान पुराय गोंयांत खवदळ पडल्या। ह्या प्रकरणाचेर विरोधकांनी उतरांचे फार पेटयल्यात। जेन्ना इन्सिडेंट जालो तेन्ना फर्स्ट आमचो MLA कार्लोस परेरा थंय गेल्लो एट द इन्सिडेंट सायट आनी ही हॅड सेड की एक टॉप IPS ऑफिसर ऑल्सो इज इन्वॉल्ड। आणि नेक्स्ट डे जेन्ना आमी सगळे थंय गेल्ले तेन्ना वी हॅड सेड की आमकां इन्फॉर्मेशन आसा की DGP चो हातून हात आसा आनी तातूंत प्रोब जावचे म्हूण। आय थिंक नाव विथ द रिव्हिलेशन बाय PI where he said that DGP phone करून आपल्याक प्रेशराइज केलो। Now this is a clear indication that there was a nexus between IPS police and with this Delhi lobby. This is not good for the state of Goa. If the higher bosses समज जर तर आपल्या सबऑर्डिनेट्सांक जर तर प्रेशराइज करतले आणि असली इलिगल कामां करतले जाल्यार हाऊ डू वी एक्सपेक्ट पुलीस to have a fair investigation and fair law and order situation in Goa. So I think मुख्यमंत्र्यान म्हाका दिसता हाजेर सक्त कारवाई जावपाक जाय आणि द नेक्सस बिटवीन द पुलीस एंड पॉलिटिशियन्स आय थिंक हॅज टू कम आउट। आता DGPन कोणाच्या प्रेशराचेर ताका PI इन्स्ट्रक्शन दिले हे म्हाका दिसता गरजेचें आहा काय IPS लॉबी इन हँडिंग ग्लोव्स विथ दिल्ली लॉबी हे जाला काय पॉलिटिशियन इन्वॉल्ड आसा। आय थिंक दिस रिव्हिलेशन हॅज टू कम आणि दिस वील सेट अ रॉंग प्रेसिडेंट फॉर गोवा की फाल्यां दिल्लीकार येतले IPS लॉबी यूज करतले आणि गोंयकाराचेर अन्याय जाता। आय थिंक दिस इज अ सिरियस इशू। वी डिमांड दॅट द चीफ मिनिस्टर शूड इमिजिएटली रायट टू मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेअर्स आणि असले IPS ऑफिसर हू are involved in such illegal gundism which is happening in Goa, I think they should be immediately suspended. हांव न्ही सध्या गोंयांत ना, काल हांवें ट्वीट केल्ली आनी म्हाका जी म्हायती मेळिल्ली त्या प्रमाणे ज्या पुलीस ऑफिसराक तांच्या PSIन काल सस्पेंड केला तांकां सस्पेंड करपाचें कारण म्हणल्यार स्केपगोट केला तांकां। बेसिकली जें प्रकरण जें घडलां ताका जबाबदार हायर लेवल IPS ऑफिसराचो IPS लॉबी आसा। कालच रिपोर्ट मेळ्ळो की सेक्रेटरीकडे क्लियर कट स्टेटमेंट केला म्हणून की आपल्याक डायरेक्शन आयिल्लें DGP कडल्यान आनी हायर लेवल ऑफिसरा कडल्यान। सो ह्या हायर ऑफिसरांक कित्याक प्रोटेक्ट करता चीफ मिनिस्टर ते आमकां कळना। जर तुमी एक सामान्य PI आनी 2 PSI जे गोंयकार आसा तांकां सस्पेंड करपाक शकता जाल्यार रिकमेंडेशन शूड बी सेंड टू सस्पेंड द DGP एंड अदर्स इफ दे आर इन्वॉल्वड इन दीस। पेट्रोल आर्मी सांगता ते तुमकां खरें दिसता जाल्यार म्हजो जो कोण शर्मा आहा ताका आपया, कॉल इन क्रायम ब्रांच इन्व्हेस्टिगेट करता जाल्यार आपया ताका, म्हाकाय आपया आनी कितें मेळटा तें पळया आनी लोकांक मातशें तें सांगा बेगीन। आनी सांगपाक जर टायम लागता मुखेलमंत्र्यान सुशेगाद सांगचें जाय जाल्यार ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊसूय सांगचें। तो म्हजो तो शर्मा तो फोटो दाखयला ताजी आयडेंटिटी कोण, ताजें तो एक्झॅक्टली कोण मनीस ते गोंयचे जनतेक ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस सांगल्यार जाता। हांव ते म्हणसर रावता कळ्ळें तुका। आनी कितेंय चार्जीस घालूंक जाय जाल्यार ते फाटल्यान करनाकात, धडधडीत ओपन प्रेस कॉन्फरन्स घेया। हांव चॅलेंज करता BJPचे प्रेसिडेंटाक, BJPचे कितें हांव स्टेट प्रेसिडेंट म्हज्या पार्टीचो, BJPचे प्रेसिडेंट मुखेलमंत्री असले कोण हे न्ही जे कोण राती फुटून गेल्ले लोक न्ही, जे इतले खोके ऑल इज ओके म्हणटा तसले लोक न्ही, बरे तांचे पक्षान व्हडले हुद्द्यार आसा आनी सांगचें की आमी इन्वॉल्ड आहा आनी कितें तरी जें एलिगेशन करता सारकें डायरेक्ट करा, ताजेर कळटलें। आज कळटा की कंप्लीट सुपारी पुलिसूच घेवपाक लागल्या। पयलीं सुपारी म्हणटा उदर कितें आशिल्लें, गुंड सुपारी घेताले आनी पुलीस तांचे हप्ते खाताले, इतले मेरेन जाणा आशिल्लें आमी। हें आतां गोंय इतलें फुडें गेलां, विकसीत जालां, विकसीत भारत इतलें जाल्लें आहा की सुपारीच पुलीस घेवपाक लागल्या। कळ्ळें तुका न्ही, हें आज सामकें धडधडीत जाल्लें आहा। आनी कोण सांगता हें? हांव सांगना, सस्पेंड जाल्लो PI सांगता। ताजो रिपोर्ट जो आहा जो आज टायम्स ऑफ इंडियाचेर फ्रंट पेजीर आयला तो रिपोर्ट आज सगळ्याक व्हायरल जाल्लो आहा।
तो रिपोर्ट म्हाकाय कोणें धाडिल्लो आहा. तो रिपोर्ट तुमी वाचून पळया. ताजेर कळटा की पुलिसूच सुपारी घेवपाक लागिल्ली आहा. The government of Goa has no powers to suspend him because IPS and IPAS officers are under the control of the MHA. Therefore, the correct thing which the Chief Minister should do is relieve him of the duties. And they can definitely write to the Home Ministry that send a replacement. But that does not mean ambisho transfer म्हणना. The transfer म्हणलो तू चिंताका सुटलो म्हण. I believe that action should be taken and find out the involvement of anybody named. Find out the extent and the role of each person. Sometimes it should not be that one person fired the shot and dusrage now alla odupak teka. Haun suttalo. But here, from the beginning, we have been saying, and I have specifically stated, that there is the role of a very high-ranking police, IPS officer. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.